केरळांत एनसीबी आणि भारतीय नौदळान जोड कारवाई करून 12,000 कोटींचो 2,500 किल शुद्ध मेथाफेटामाइन जप्त केला. भारतान पयलेच खेपे इतल्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज जप्त केला. नौदळान एका दुबावित पाकिस्तानी नागरिकाक ताब्यात घेतला. ताची चौकशी सुरू आसा. हो ड्रग्ज अफगाणिस्तानांतल्यान केरळांत दर्या मार्गान हाडटाले. एनसीबी वांगडा श्रीलंका आणि मालदीवान दिल्ले म्हायतीच्या आदारान ही कारवाय केल्या. जानेवारी 2022 सावन समुद्रगुप्त मोहिमे वरवीं जप्त केल्लो हो तिसरो व्हडलो सांठो. हाचे पयलीं 3,200 किल मेथाफेटामाइन, 500 किल हेरोइन आनी 529 किल हशीश देशांत साबार कडेन धरला. In its operation against drug trafficking that is going on in the Indian Ocean region, we NCB and Indian Navy conducted a successful operation in the Indian Ocean region and were able to seize more than 2,500 kg of methamphetamine. It is largest in terms of its monetary value. So monetary value is approximately 15,000 crores. Where was this generated from? It originated from Chabahar area of Pakistan and Iran, but the source of drug is Pakistan.